समजल्या मी करा देवाच्या गुंडोबान रूपांतर करून कुळीत क्रिस्ताच्या भक्ती मुळे नायल्या आम्ही जेवणा सोम्याचे जुतये मोठ्या बांधान मोगाच्या सोम्याचे जेवण करता बलिदान सगळीचे पवित्र पिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसू तुमचे सवे असो. भाऊ बहिणीनो, आयच्या दिसा आख्खी पवित्र सभा क्रुसाच्या सांजुवांचे फेस्त करता. पूण आमकां कार्मेलितांक आज एक महापर्व, कित्याक क्रुसाचो सांजुवांव अविलाच्या सान तेरेजा सांगता आमच्या वर्दीचे नवीकरण केल्लो तो. देखून आज आमी कार्मेलीत आनी आख्ख्या पवित्र सभा क्रुसाच्या सांजुवांक वर्त्या अभिमानान मान करता. ताणें ह्या पवित्र सभेन ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर. पवित्र सभेचो दोतोर तो 1590 इसवेन जल्मून 1591 इसवेन तो सरलो. मोठवी आवधी ताची 40 वर्सांची. तरी पूण ताणें जायती शिकवणूक पवित्र सभेक दिल्ली आसा. देखून ह्या सांता खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आमचे जिणयेन ताणें दियेल्ली ती साल, ताणें बरयल्लीं ती बरपां प्रेरण घालूं दी म्हूण मागया. तशेंच आख्ख्या संवसारांत विस्तारलेल्या कार्मेलीत वर्दी खातीर आमी मागया. आमच्या पातकांची दूख दोन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुजो गुणी हांव सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच संपवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट Krista kakulka, Krista kakulka, Somia kakulka, Somia kakulka. महिमा देवा मुंसरी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेस्परा देवा सविचाराया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नम
कसा करता आम्ही तुका दिलवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची प्राकृत तू बापाच्या तुझ्या पोसार आमचे माने मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa eklos tu povi eklos tu vishwa eklos tu parameshwar Amen Amen प्रार्थूया. बापा तुवें बगिवून जुवांक तुज्या याजकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय त्या मोगान तो कुर्साक वेंग मारूंक आनी आपणाक संपूर्णायेन त्याग करूंक पावलो. कुर्सार मारलेल्या जेजूचो सदां विश्वासपणी फाटलाव करून तुजे महिमेंत तुका सस्ताक मुखामुखी पळोवचें भाग आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वयशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलों न्हंयेंतल्यान वयशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्परू तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सडवंदार. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुजे बदला मनशाक दितां आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दितां. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवें आसां. तुजे संततेक हांव उदेंतीतावन पाटी हाडटलों आनी अस्तमेतावन हांव तुमकां एकठांय करतलों. देवाचें उतर हें. देवाची वडणूक तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासतां. तुझे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय तूं म्हाका वळखताय. म्हजें उठप बसप सगळें तूं जाणाय. म्हजे मतींतली चिंतनां पयस तावनूच तूं परकिताय. हांव चलूं वा न्हिदूं हें सगळें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. तुझे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासतां. म्हजी अंतरमळां घडलोलो म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका विणलोलो तुमचो नैवे.
म्हज्या सैमाचे अद्भुत घडणे खातीर तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासतां. तुझे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासतां. म्हाका तूं सगळो जाणाय आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवेंच रुपाक हाडलेली. भुमीच्या गर्भांत तुवें ती घडिल्ली. तिचे विशांत तुका कळीत नासलेलें कितेंच ना. तुझे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासतां. सान पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. जांकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवा दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्ही, क्रिस्तासोवे देवाचे दायजेचे सहा वारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतल्या. ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उक्तापी जावचे आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्ही म्हूण म्हाका दिसता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपुणें दिलां तांकां सव संगती देव तांच्या बऱ्या पोडाशे करता म्हूण आमी जाणा. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. उत्तर तुझे सौम्या जीवो मोजा मेता प्रकाश वांको मोजा दिसपट्या जीवना. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. इतलें सांगून जातस जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो, ह्या फुडां हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सशी फाटीं येतां. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तीन तूं सांबाळ अशें तेय आमचे बरी एक जावंच्या.
सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. हांचे पासत हांव मागिना, बगर हांचें उतर आयकून म्हाका सतमणटेल्या पासत हांव मागतां. बापा, ते सोमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारांत सतमनचे पासत ते सोमेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तोवळ तुवें म्हाका फाटयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्ता. मंगळूर तावन गोंया वेच्या एका पॅसेंजर ट्रेनाचेर हांव पयनकर नासतना, तुमी जाणात त्या पॅसेंजर ट्रेनांनी कंपार्टमेंटा मदें व्हड व्हड अशे कितें वणटीनांत ताचे बदलाक सकट कंपार्टमेंट उक्तें आसता. आनी म्हजी दिश्ट एका गोऱ्या जोड्याचेर पडली आनी हांव समजलो ती भोवशा युरोपांतावन म्हणून या अमेरिकांतावन खंय तावन नेना, गोरी ती. पूण तांच्या नेसनान म्हाका कळ्ळें तांणी भारताच्या एका धर्माक आपणायला. तांच्या नेसनान म्हाका कळ्ळें, हांव कितें म्हूण सांगूंक सोदिना हांगा, पूण तांच्या नेसनान म्हाका कळ्ळें तांणी एक इगज मतां भोवशा सोडून एका दुसऱ्या धर्माक ती सेरवाल्या. आनी पयनकर वेता वेता आसतना एकलो मनीस आनी एक खंयच्या अर्द्या वाटेर सोडलो आनी हांचे कडेन तर्काक बसलो, उलोवंक बसलो. आनी त्या मनशा लागीं आपणाची भारताची उडविकाय सांगची उर्बा आसली आनी तो मनीस आपणाकच इंट्रोड्यूस करून म्हणटा तांकां, अळे हांव एका युनिवर्सिटीन प्रोफेसर, तुमी हांव चिंता युरोपांतावन आयल्यात कित्याक तुमी गोरी, तुमी भोवशा क्रिस्तांव जावन आसल्यात की म्हणून. आतां तर तुमी कित्याक तुमचो धर्म सांडला. आनी ही गोव बायलां ताका जाप दिवन म्हणटात, क्रिस्तांवपणांत कितें आसा, सक्कड सुखें बेश्टें आमी क्रिस्तांव जावन आसल्या. आतां आमकां भोगता आमी हांगा भारताक येवन आध्यात्मीकपणांत वाडल्या म्हणून. हांवें जाप दिता आसतना तुमकां कशें भोगता. म्हाकाय हांव ह्या जाग्यार वचून तांच्या मुस्काराक एक अशें दिया म्हूण बगलें, पूण दिवंक म्हाका धैर्य पावूंक ना. पूण तांणी सांगिल्ल्या त्या उतरांनी क्रिस्तांवपणांत कितें आसा, सक्कड सुखें, सक्कड व्यर्थ. हांगा आयल्या उपरांत आमकां आध्यात्मीकपणाची वडविकाय कळ्ळी. भाव भयणीनो, आनी एका आमच्या मदल्याच हांगाच्याच कोडयाळच्याच एका शिकपी मनशान भगिवंतपण पाळूंक प्रयत्न करच्या मनशान सांगिल्ली उतरां, फादर कुर्साचो सांजू हांव म्हणटात तुमी, ताणें बरयल्लीं बरपां हजारो भुरगे युनिवर्सिटींनी शिकची सयत शिकतात. आमच्या भारतांतच सयत हेर धर्माची ताणें बरयल्लीं बरपां शिकतात, पूण आमकां क्रिस्तांवांकच ताणें कितें बरयलां म्हूण खबर ना. हांवें म्हळें, हांवेंच म्हाका इल्लेशें कितें आमचे तर्फेन इल्लें उलोवन म्हळें, भोवशा ताणें इंग्लिशान बरयलां न्ही, ताका लागून आमच्या लोकांक कांय समजना वचूंक पुरो. तो म्हणटा, समजना म्हणून कोंकणींत दाविंची कोड कोणें बरयल्लो ना, पूण कशें आमच्या भुरग्यांनी, कशें आमच्या लोकांन त्या मार्केटींत वचून 400-500-1000 रुपये दिवन ती पुस्तकां घेतलीं आनी वाचलीं. पूण हीं पुस्तकां आमकां आमचें आध्यात्मीकपण शिकोवची पुस्तकां आमचो लोक कित्याक वाचना. म्हज्या लागीं जाप ना. आमची आळसायगी, निरासक्तगी,
आयसो सांत म्हणटा निरासक्त दाखोवंक जाय आमी निरासक्त डिटॅचमेंट आमी दाखोवंक जाय संवसारी वस्तूंक भाग्यवंत वस्तूंक न्ही. कितले आमी संवसारी वस्तूंक निरासक्त जाता तितले आमी दैवीक संगतींनी आसक्ती जोडटा. देखून हो सांत एक एक चित्रण दिता. सर्गींच्या वाटेक तो असेंट ऑफ माउंट कार्मेल म्हणटा. कार्मेल दोंगराची चडणी ताका दोन या तीन वाटो आसा. इशिल्ल्यान उजव्या आनी एक दाव्याक एक वाट पातकाची सैतानाची ओडण्यांची आनी एक वाट कितें आमी म्हणटा भाग्यवंतपणाची. पूण ह्यो वाटो विस्तार वाटो. पूण विस्तार वाटेर भाग्यवंतपणाच्या वाटेर सरता आसतना आमी खंय आदलोवन पडूंक पुरो. देखून आमी मदली वाट अशीर वाट विंसूंक जाय. कश्टांची वाट विंसूंक जाय. कित्याक जेजूनच कश्टांची वाट विंसली कुर्साची वाट. देखून कुर्साचो जुवांव ताची जिणी कश्टांनी भरली. पूण त्या कश्टांनी ताच्या भितर कुडींत म्हणल्या बरी आमी म्हणून आत्म्यांत प्रकाश आसलो तो हेरांनी देखलो. आनी तो सरून आतां लगभग 450 वर्सां जालीं. पूण तो प्रकाश सगळ्या संवसारभर लोक आनीकय पळयते आसा. त्या संदान बरीशीं बरपां आमकां दिल्या. एक ताणें बरयल्लें आसा मोगाचें जळतें आकटें लिवींग फ्लेम ऑफ लव. ते ताची आत्मीक गिरेस्तकाय तो तातूंत वर्णिता. आत्मीक खंतीक म्हणून स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल असलीं पुरा पुस्तकां हांव म्हणटा आमी क्रिस्तांवां कातोलीक मात्र न्ही हेर धर्माची सयत आध्यात्मीक पूण सोदचीं सखणां शिकतात. तरी आज आमकां लांबायेन उलोवंक वेळ ना. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगलें आमकां सगळ्यांक भाग्यवंतपणांत वाडूंक अवकाश दिला. ह्या संदान सांगची दोन कडेन सांगली दोन उतरां ह्या वेळार हांव सांगूंक सोदतां. एक तो सांगता आमी कोणायचोय मोग करतना खंयच्याय संगतीचो मोग करतना आमी त्या मोग केल्ल्या संगतींतच आमचें रुपांतर करूंक जावंक आशेता. दोगा मोग करनारां पळया. दोगा मोग करनारा हांव तुका तुजे खातीर म्हजो जीव दिता हांव तुजे सारको जावंक आशेता म्हणटा. हांव देवान संवसाराचो देवान आमचो मोग केलो. देव जावन आसा मोग. देखून जीं कोण देवाचो मोग करतात ती हो सांत सांगता फकत सांतीपणांत वाडनात ती दैवीकपणांत वाडटात. वी डू नॉट जस्ट ग्रो इन होलिनेस वी ग्रो इन आर डिवायन सेल्फ. कितली बरी उतरां. आमी दिसपट्टे त्याग करून साक्रिफिसाची जिणी जियेतना आमी देवाचो मोग केल्ल्यान आमी दैवीकपणांत वाडटा. दुसरें हें लिसांव भोवशें आमी सगळ्यांनी घेवयेत. तुज्या जिणयेच्या आखरेक या तुज्या जिणयेच्या सांजेर म्हळ्यार आमी मरता आसतना आमची जडती खंयच्याचेर जातली. हो सांत म्हणटा आमी कितें जोडलां कितें जिखलां ताच्या वयर न्ही आमी कितलो मोग केला ताच्या वयर आमची जडती जातली. पळया आमच्या जिणयेच्या सांजेर आमी कितें जोडलां या कितें जिखलां ताचे वयर आमची जडती जावची ना बगर आमी कितलो मोग केला ताचेर आमची जडती जातली. देखून ह्या सांता खातीर देवाक अर्गां दिवया. ताणें ताच्या कश्टांनी आमकां सोडवणेची वाट संपूर्णायेची वाट शांतीपणाची वाट दाखयल्या ती पाळूंक प्रयत्न करया. Papa bundia vainachi Bhaktin samarpita vikanik mogachi
कानिका संगी भेटत आमची ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा स्वरूप करसा तुका भेटवची सर्गीच्या देण्यानी बळजिणी आमची कृपादीची आमच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा स्वरूप करसा तुका भेटवची सर्गीच्या देण्यानी बळजिणी आमची कृपादीची आमच्या जिणी मोगाची म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुझ्या बलिदान आपल्या मनाने आमच्या नेपोयच्या देवाक सर्वस्पोते मानून घे कनवळ्या बापा बागेवून जुवांव सवगडास करून कुर्सार जेजून बटयल्ल्या बलिदानाच्या संभ्रमांत आमी आतां भक्तीन वांटो घेता तर जेजूक एकवटून तुजे कुशे प्रमाणे कुर्सायिल्लें आमचें जिवीत दिसपट्टें तुका मोगान भेटोवंक ह्या बलिदानांतली आमकां घटाय मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारला सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो निती सुवानी आमच्या फायद्यासो कुर्साच्या सांजू हांव तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, dărbaran sos, serveți portul, sărgani somsar, podla tușa băi baba, un sărghitu ca cei, un sărghitu ca cei, Serveți porace navie tata ca cei, un sărghitu ca cei, un sărghitu ca cei. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत
पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें बरो उरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सोगूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोन्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत जुजे ती सोपती, भाग्यवंत दंडुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. क्रिस्ता थंय आमच्या सर्गींच्या बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो करचें भाग देवान आमकां फावो केला. देखून त्याच भरवशान सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नेम पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येते आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा बागेवन सुवांच्या जिवितांत विचित्र उसवाडान कुर्साचो गोट तुवें आमकां वळखूंक दिलोय. ताचो उगडास करून कुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्या वरवीं आमचो कुरीस उखलोवन घेवन जेजूच्या फाटल्यान जेजूचो फाटलाव सोडिना जावंक आमकां घटाय दी. आनी कुर्सार जेजून जोडलेले सर मनशाचे सडवणेची वळख आमच्या भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. दबाजीक आशिर्वादा खातीर तकली बगया. कुर्साच्या सांजुवांची आज आमी परब संभ्रमतांव. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावणूस येता. तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. सांजुवांच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटून ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो फाटलाव करून देवाच्या आनी पेलेचे साखरेक तुमचे काळीज आनी मोंड लावंक तुमकां घटाय मेळूं. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावूं. आनी सर पदवेधार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवे सदां आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान दर्या. अमृत आमच्या
Gesù